मार्केटान फळां भाजयांचेर पेस्टिसायडाचो वापर वाडला. केळी, आपोल, पोपाय, आंबे, चिकू वता वता ती फळां रसायनां मारून पिकयतात. कॅन्सराचे प्रकार वाडल्यात. हे घातक प्रकार बंद करतले जाल्यार FDAचो मार्केटाचेर कंट्रोल जाय. हुस्को उक्तावन कितल्याशाच आमदारांनी असल्या ट्रेडरांचेर इन्स्पेक्शन करून धाडी घालपाची गरज उक्तायल्या. नुस्तें, भाजी, fruits, anything we find nowadays, most of these things are laced with insecticides and pesticides. And for a common, how will a common man come to know whether this, whatever we are buying, pesticides are? Honorable ministers should see that small strips are available in the pharmacies somewhere where we can buy them and really check. म्हापसा यार्डान मुद्दम फोर्सान पिकयल्ली बनाना आमकां मेवता. भायले फिश ह्या दिसांनी इन द मंथ ऑफ जून, जुलय, ऑगस्ट ह्या 3 म्हयन्यांक आमकां भायले फिश येता. आनी हे अशें म्हणटात की हेका फॉर्मालीन लावन येता म्हणून इट कम्स फ्रॉम वेस्ट बेंगॉल. म्हणजे बॉर्डराचेर तेंचो चॅक पॉयंट आसपाची गरज आहा. जे मार्केटान जे फ्रूट वेंडर्स आसा तांकां भंय ना जाला की ओपनली ते कार्बायड म्हणटा ते बनानाज, आमच्यो पोपाय हे कंटिन्युअसली ताका लायता आनी सगळ्यांचे फुडल्यान लायता. कितलेशेच व्हिडिओ फाटल्या दिसांनी आयल्या. We have these permissions been given for chicken, mutton, beef stalls. I'm talking especially the meat stalls. Is there any monitoring being done post giving the license as to how they are disposing of that waste? Because invariably we have them throwing the waste here and there in the stealth of the night. At random checks, I think then we can, on surprise checks,